जेन्ना म्युनिसिपालिटी स्थापना जाली तेन्नासून ही वाट केन्ना जावना। हो एक म्हाका अभिमान जाला, हांव पयलो कावन्सिलर आसतलो जाल्यार ही वाट करपी। आनी ह्या वाटी वांगडा आमच्या आनी बेलाबाचे 3 वाटी उरलेल्या त्यो हेच्यान येयल्या। त्याच्या मागीर आमी मेस्तावड्याच्या वाट्यार टोटल आमचो एमावंट हांगा कॉस्ट ह्या कामाचो एक 20 लाखाचो आनी ह्या 20 लाखान पुराय मेस्तावड्या आनी बेलाबाय कवर जातले। हांव लोकां कडेन मागता आनी मोस्टली आमच्या ह्याच वॉर्डान जास्त काम आतां फाल्यांच आमचे आनी एक ओपनिंग आसा थंयसर तो आमी कितें म्हणटा तो कलवट एक व्हडलो कलवट बांदता। कित्याक थंयसर कलवट तो सारको पयलींचो कलवट पोर्तुगीज टायमाचो धाकटो तो आमी फाल्यां मोडून उडये बुट्या हाका उरल्या त्या बांदाचेर त्या खुर्सा कडेन आनी तेकाय तुमी येवची। ही कामां आमच्या वॉर्डाची ही सिवरेजीची कामां सुरू जाता ती आमी आतां ऑलरेडी आमी सुरवात केली थंयसर घालपाक। आमी मोस्टली आमच्या आमदाराच्या फाटीं लागून जितली कामां आमच्या वॉर्डान जावपाक तितली आमी घेतलेली आहा। कित्याक फुडाराक आनी आमकां आनी मागीर चड कामां कांय नासतली। मागीर बारीक बाबा कोणाचो रस्तो लायट ही कितें बेजीक आमकां लोकांक रस्तो वाट लायट उदीक आमी खंयच्या खंयच्या आमच्या हितून आमी प्रयास करता बाबा लोकांक सगळी सुविधा मेळपाक जाय। त्याच्या खातीर आमकां लोकांनी निवडून हाडले। तुमी आमच्या वांगडा रावा। हे जे पेवर्स आसा हे खूब वर्सांचे खूब मागणी आसलेली पयलींची आनी हेका कोणेनूच लक्ष हेजेर घालूंक नासलो। खरोखरूच हांव गिरीशाक वालोर दिता की ताणें मोठे हितून हो कामाचो हे घेतलो आनी हो करून दाखयलो। तशेंच आमच्या तो प्रत्येक लाडको आमदार जो प्रत्येक हितून वॉर्डांनी काम करता असो आमदार कसोच खंयसर केन्नाच आमी वास्को हितून पळोवंक नासलो असो आमदार की इतकी कामां हाडटा तो। सगळ्यात पयलीं हांव आमचे कावन्सिलर आनी चेअरपर्सन गिरीश बोरकार चडांत चड देव बरें कर म्हणटा। तशेंच आमचो ऑनरेबल MLA वास्को ताजी बाबागोळ। कित्याक हांव ही जी वाट आसा पळय ती एक्चुली आतांची न्हू म्हणल्यार हांगसरल्यान गणपती वयताले। हांव जल्माक येवच्या पयलींसून ही वाट जी आसा पळय ती तशीच आसलेली। आतां कितल्या वर्सांनी ही वाट एका वेवस्थीत पेवर्स घालून वयता। कित्याक ही वाट आमी म्हणटा देवाची वाट आसा, हांगसरल्यान देव वयता अशें पयलींसून आमकां आवय सांगताली। आनी आयज खरोखरच आमकां आनंद जाता कित्याक इतली वर्सांनी केन्ना वाट हे जावन आसलेली ताका आयज सुशोभीकरण जाता तिजें। आज हांगा बेलाबाय हांगा हें काम स्टार्ट जालां आनी आमचो कावन्सिलर आनी चेअरपर्सन गिरीश बोरकारान ही प्रपोज केल्ली आनी आज हांगाच न्ही तर तशेंच ताणें सांगलें प्रत्येक वॉर्डांनी 25 वॉर्डांनी कामां चालू आसा। एका टायमार हांवूय कावन्सिलर आशिल्लो आनी आमकां खूब वायट वागणूक मेळ्ळी। आमच्या वॉर्डान आमकां डेव्हलपमेंट जावना तेन्ना आनी 2 वर्सां म्हणजे 2 टर्म हांव ऑलमोस्ट ऑपोजिशनान उरलो तेन्ना हांवें पळयलें की खंयच्याच आपल्या दुश्मनी खातीर लोकांक केन्ना त्रास जावपाक ना। तेन्ना आमी जेन्ना कावन्सिलान जाले नाल्यार आमदार जाले हांवें गिरीशाक पयलींच सांगिल्लें की आनी चेअरपर्सनाक तांकांय सांगिल्लें की कोणाकूच भेदभाव करनाका। कित्याक तुमी भेदभाव करपाक लागले जाल्यार लोकांक एंड लोक आसता पळय ताका हें जाता तो म्हजो दुश्मन ताच्या वॉर्डान कामां ना पूण थंय सगळे लोक आमचेच आसता। सो ह्या फावटी बरें कितें जालां की आमी 25 कावन्सिलरांची 25 लाखाची कामां आमी सगळ्यांक एप्रूव करून हाडली। म्हणजे अरावंड म्हाका दिसता 5.5 कोटीची कामां आमी आनी हांगाच न्ही तर आज सगळ्या कडेन आज कामां चालू आसा। 25 वॉर्डान कामां चालू आसा आनी अशीच कामां जावन आमकां निवडून त्याच खातीर दिता की लोकांची कामां जावची, लोकांचे फुटपाथ जे पोन्ने अजून जावनाशिल्ले आसा ते जावचे, तांकां चलपाक बरें मेळचें, लायटी बऱ्यो येवच्यो, रस्ते बरे आसचे ह्याच खातीर आमकां निवडून दिता। आनी त्या खातीर आमी एक प्रयत्न करता की जाता तितलें डेव्हलपमेंट ह्या वास्को शारा भितर हाडप आनी हांगाच न्ही तर आनी थोड्या दिसांनी आमचे बायणाचें जे गार्डन आसा ते पासून सुरवात जातले। 7 कोटीचो एप्रुवल आमकां पयर मेळिल्लो आसा। म्युनिसिपालिटीचे हाजी नेवल NOC जाल्ली आसा।